भुरग्या भोगतीन सोमल्या गोंयांत करून येता क्रिसमस करून येता बापा मुखार येता आत्म्यान सदान बापा बसूंक येता तुका आत्म्यान सदान बापा बसूंक येता तुका जेजू मोदें दवरून जेजूक मुखार घालून जेजूक चिंतून रावून बापा मुखार येता आत्म्यान सदान बापा बसूंक येता तुका आत्म्यान सदान बापा बसूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां हांव बरो दिसत्यो जेजू करपादे आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता क्लारो कॉस्ता आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें दिसा हांवें भेटयता फ्रांसीस आनी आदेलीन फेर्नांडीस देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयतात देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया जेनेसिया द कॉस्ता आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. डॅक्स्टर कार्दोज आनी शालीन मोंतेरो आयज लग्नाचो साक्रामेंत आमच्या फिरगोजेन जोडटात तांचोय नवो गोराबो देवान आशिर्वादान भरूंक मागुया. आयज बावार्थाची दिवटी पेटयता देवसा वेरेसिमो फेर्नांडीस आनी फामील दाबोली बाप्तिस्ता कुलासो आनी फामील ह्या कुटुंबांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सान जुजे वाजाचे पोरबे सोम्यार आयच्या 5व्या नोवेनाचो विशय जावन आसा सोतान नितीन आनी शांतीन चलतल्यांक बोरवशाची दिशा फावो जावंक बागेवंत जुजे वाज देख दिता. बाग्यांची शिकवण दितना जेजून म्हणलें, शांती कोता ती सुबागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. खंयच्या देसाची बेसाची वो धर्माची आमी जावूं आमी सगळीं जावन आसा देवाची रोचना देखून ताची भुरगीं. हें सोत मनान दवरून आमी सगळे बरोबर नितीन आनी शांतीन चलची गरज आसा. जेजू बांदूंक आयलो ते देवाच्या राज सोत नीत आनी शांती हे तत्वांचेर दवरलेलें आसा. सान जुजे वाज लेगून नीत आनी शांतीन विस्तारूंक वावुरलो. आमच्या संवसारान नीत आनी शांती जोयतीवून जावंक आनी गोरजमोज काडून उडोवंक बागीवंत जुजे वाजाचे मोजतीन ह्या मिसाच्या बलिदानान बापा लागीं मागुया. आयचो दीस देवसेच्या समाजीक नीती आनी शांतीच्या कारिज्मातीक नवसोरणेचो आनी पर्यावरणशास्त्र इकॉलॉजी वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या काट्याच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. नीत आनी शांती जस्टीस अँड पीस. नीत आनी शांती म्हणटा ती मनशांक
तशेंच पर्यावरणाक. पूण जायते पावटी ओनीत जूंय चल्ल्या थंय आमी कडेन तोंड बंद करून ओगी रावल्या. थोडी पावटी ओनीत आनी शांती बिगाडपी आमी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी जाल्या. जायते पावटी आमची आशा ही ओनितीची आनीक शांती पिड्ड्यार करपाची हातयारां जाल्यात. असल्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवू. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सुरपदवीदारा सासणाच्या देवा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुवें तुज्या मानाक नवी रचना केली आनी आमचे मनशा सैम तुका एकवटलें. तुजे कृपेन आमकां ओदीक ओदीक ताचे सारकी कोर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्यवंत जुआंवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, कितेंय आमी देवाचे कुशे पोरमोणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकता. ताचेर हो आमचो पूर्ण बोरवासो आसा. आनी जोर तोर सगळी आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणा. जें आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण हाची आमकां खात्री आसा. कोण एकलो आपलो भाव मरण हाडिना तसले पातक कोत्ता म्हूण पळयत जाल्यार ताचे खातीर ताणें प्रार्थना करचें आनी देव तसल्या पातक्याक जिवीत दितलो. मरण हाडटा तसले पातक आसा. असले पातक कोत्तल्या खातीर तुमी प्रार्थना करचें म्हूण हांव सांगिना. कशेय भाशेन वायट करप म्हळ्यार पातक, पूण मरण हाडिना तसलें पातक आसा. जी कोण देवाची भुरगीं तीं पातक करिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बाळगिता आनी नश्ट्यांक तांचेर कसलीच पदवी ना हें आमी जाणा. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नश्टाच्या ताब्यांत आसा हेंय आमी जाणा. आनीकूय आमी जाणा, देवाचो पूत आयलो आनी खऱ्या देवाक ओळखूंक ताणें आमकां गिन्यान दिलां. ह्या देवा सोवें आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवें आमी आसा. होच तो खरो देव आनी सासनीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कुड्ड्या देवांक पयस करात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेचो मोग करता. पोतून म्हणुया. सर्वेस्पोर आपले पोरचेचो मोग करता. सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गोणगोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उल्लासू. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेचो मोग करता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारा ताचे मुखार वाजोव. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेचो मोग करता. आपणाक मेळ्ळोल्या जोयतान भोग संतोषबरी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूं. हातून तांच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब.
सर्वेस्पोर आपले पोरचेचो मोग कोत्ता. उद्गार. Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. काळोखांत आसलोल्या लोकांक व्हड उजवाड देतलो. मन्नाची सावळी पडलोल्या गांवांत रावतल्यांक उजवाड उदेलो. Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजू आनी ताचे शीस जुदेयान गेले. थंय तो तांचे सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो. सालिमा लागीं योनोनांत थंय उदक चड देखून जुवांवूय स्नान दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो. जुवांवाक आजून बणकोणीन घालूंक नासलो. एकदां जुवांवाचे कांय शिसांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी ते जुवांवाशी आयले आनी म्हणूंक लागले, गुरुजी, जॉर्दना पलतडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें गोवाय दिल्ली तो पळय हांगा आपुणूय स्नान दिता आनी सगलो लोक ताचेशी वेता. जुवांवान जाप दिवन म्हळें, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय पूण ताचे फुडें म्हाका धाडला अशें हांवें म्हणलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवायकी दितात. अकोल म्हणल्यार न्हवऱ्याचीच. ताका लागीं आसलेलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून व्हडे खुशालकायेन मुरगोडटा. हीच म्हजी खुशालकाय. ती आतां बरोन आयल्या. तो वाडत वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. नीत शांती बाबडीनो ही दोन उतरां आयज. नीत आनी शांती आमकां सगल्यांक गरजेची आनी आमी सगळीं आवडेता. वी डिझायर फॉर पीस एंड जस्टीस. पूण खरीपणी आमचे मदें आमी जर तर आमचे भोंवतणी एक नदर मारून पळयली जाल्यार आमकां चड दिसता ती नीत काय अनीत. नीत चड दिसता काय अनीत चड दिसता? अनीत चड दिसता. शांती चड दिसता काय उचांबडाय चड दिसता? उचांबडाय. जरूय आमकां सगल्यांक हें आतां हांवें म्हणलां तें शांती आनी नीत जाय म्हणटा ती फकत म्हाका आनी तुमकांच न्हू, थोड्या जाणांक न्हू. आख्खो संवसार, संवसाराची सगळीं मनशां आसात तेंच म्हणटा आमकां नीत जाय, आमकां शांती जाय. सगल्या मनशांक जरी तर नीत आनी शांती जाय तरी पूण अनीत चड कित्याक? उचांबडाय चड कित्याक? अशांती चड कित्याक? कित्याक चडशीं जाणां कडेन आमी फटकिरी जाल्लीं आसा. चडशीं जाणां आमी कडेन आपल्याच वाद्याचीं जाल्लीं आसा. हांव म्हजें, हांव करता तेंच, दुसरे कोत्ता तें सारकें ना, हांव कोत्ता तेंच सारकें, ओ म्हाका जाय तें हांव करतलो. अनीत आनी अशांती आसा. थंय जरी तर आमी एक नदर मारली जाल्यार कोणें सुरू केलां, कित्याक सुरू केलां हें आमकां चडशें दिसतलें जांच्या हातान पदवी दिल्ली आसा. जे कोण पदवेदार आसात थंय तावन ही अनीत सुरू जाता चड. अशांती हाचें मूळ चडशें पदवी आसा थंय आसा. म्हणटच जे कोण पदवीदार आनी जांच्या हातान पदवी दिल्ले आसात ते जेन्ना बेजबाबदार जातात, ते जेन्ना आशेचे जातात तेन्ना अनीत सुरू.
भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान आयज आमी वाचपां आयकता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां पातोक आसा तें मरण हाडपा सारकें आसा आनी मरण हाडना तसलें. आमी म्हणटा मॉर्टल सीन आनी विनियल सीन. मॉर्टल सीन म्हणटा तें पातोक हाडटा तें पातोक जालें म्हणटच मरण येता. तें मरण जाहीर करपाक गरज ना, डिक्लेअर करपाक गरज ना. तुवें मॉर्टल सीन केला आतां तूं मर, हें सेंटेन्स ना. तें ऑटोमॅटीक. लाते सेंटेन्सिया अशें एक टर्म आसा, ऑटोमॅटीक तें. पूण ह्या सगल्यांतली, ह्या पातकांतली आनी ह्या मरणांतली आमकां सोडोवपाक जेजू खुर्सार मेला. आनी देखूनच आमकां मरण येना. नाजाल्यार हें मॉर्टल सीन, पातक मरण हाडटा तसलें पातक जेन्ना आमी कुत्ता तेन्ना आमकां थंयच्या थंयच मरण येवपाक जाय. पूण देवाची काकलूत भोव व्हड. नीत आनी शांती देवाक जाय. आनी आमचे मदें, मनशा मदें ही नीत आनी शांती हाडपाक देव जायते पावटी जायत्या मनशांक धाडटा. जाय त्यो घडण्यो आमकां करून दाखयता, जाय ती देणी आमकां दिता. भोव करून आमच्या पर्यावरणांतली ही सैमीक जी देणी आसात ती आमकां ही निती पासत आनी शांती पासत दिता. आमकां जें कितें गरज आसा म्हणजे आमचे गरजेक जें गरजेचें तें आमकां सगळें ह्या पर्यावरणान, ह्या सैमान देवान फावो केल्लें आसा. देणी ती आमकां देवाच्या मोगाची. आमकां जगूंक ह्या संवसारान जें कितें गरजेचें तें सगळें देवान दिलां. आनी देवान दिल्लें देणें जेन्ना आमी पाड घालता वो ताचो आमी गैर उपयोग करता, मिसयूज करता, तेन्ना ही अनीत आनी अशांती सुरू. देखून बागेन जुआंव आमकां हेच्या पयल्या वाचपान एक उपाय दिता. कितें करचें? हें मरण हाडटा तसलें पातक कोणूय करता जाल्यार पयली वस्त आनी भोव फळादीक हातयार म्हणल्यार मागणें. माग तेजे पासत. केदोय व्हडलो पातकी जावं, मरण हाडटा तसलें केदेंय व्हडलें पातक जावं, आमी जेन्ना ह्या मनशा पासत मागता तेन्ना देवाची काकलूत ताका आनीक बरे भाशेन मेळूंक फावो जाता. जायते पावटी जो कोण हें पातक करता तो हें मागणें करपाक घडये ताच्यान जायना, ओ ही इज नॉट इन अ स्टेट टू प्रे. ही काकलूत मागूंक ताचें तोंड वा ताचें काळीज उगडना. तर असल्या वेळार आमच्या मागण्यांचो ताका सांगात. भाव भयणीनो, आयज आमी दुसरी वस्त गजाल पळयता. आयच्या शुभ वर्तमानान जुआंव स्नान दितालो आनी थंयच जेजू जाणें स्नान घेतलां जुआंवा कडलें तोय आतां स्नान दिवपाक लागला. आनी कंप्लेन आयलें. कंप्लेन हाडपी कोण? कंप्लेन हाडपी जुआंवाचे शीस. गुरुजी तूं दितालोय, ही तुजी मोनोपोली, तुवें दिवपाचो. पूण पळय जाचे विशीं तुवें गवायकी दिल्ली हो देवाचो मेंढरो म्हूण, आनी जाचेर आत्मो थारलेलो तुवें पळयला म्हूण तुवें जाचे विशीं गवाय दिल्ली तो आपुणूय दिता आतां. आनी तो जेन्ना आपुणूय स्नान दिता चडसो लोक ताचे शिव येता. आमचें गिराक गेलें सगलें. शीस एके भाशेन येवन सांगपाक सोदता ती आमची मोनोपोली, आमी करपाचें. पूण आमचें गिराक आतां सगलें त्या वाटेन वेता. आमी उणें जाता, तो वाडटा. जाका तुवें वयर काडलेलो, जाका तुवें स्नान दिल्लें, जाचे विशीं तुवें गवाय दिल्ली तो व्हडलो जाता. भयणीनो, थ्रेट टू इनसेक्युरिटी हें आमकां जायते पावटी जाता. आमी कितेंय करता तितून हांवेंच करपाचें, हांवें केल्यार सारकें जातलें. दुसऱ्यांनी कोणें केलें जाल्यार आमकां जायते पावटी बरें दिसना. थोडी पावटी जें कितें आमी करता तें घडये ल्हान, व्हडली वस्त न्हू ती, ताका रॉकेट सायन्साची गरज ना. तरी आसतना आमी करता तितून आनीक कोण करता जाल्यार आमी खुशाल जावपाक जाय आसलें आनी सहभागिलीपणान आमी वावरूंक जाय आसलें. हें उतर आमची पवित्र सभा कितलें वापरता, सहभागिलीपण. पूण सहभागिलीपण जेन्ना करपाक जाय जायते पावटी आमी फाटीं, आमचे पवित्र सभेचे वडील जायते पावटी फाटीं पडटात. दुसरो आनी कोण करता जाल्यार आमच्यान पळोवपाक जायना. पवित्र सभेच्या वडिलांक फाटीं दवर आमची फर्जाय तेंच करता. आपणाक एक कितेंय जबाबदारी दिली, थोडे पावटी ते जबाबदारीचेर आमी वड बसून आसा की ही जबाबदारी फकत म्हजी. आनी कोण करता जाल्यार जायते पावटी आमकां नाटकाय जाता, जेलसी येता थंयसर भितर. आनी जायते पावटी आमकां कडेन इनसेक्युरूय जाता. तें व्हडलें जातलें, म्हज्या हातांतलें वेतलें आनी देखूनच अनीत कोमेस जाता.
पदवेंत आसलेले मनीस ओनीत करपाक लागता. भोव करून जे कोण खाला आसात तांकां राजकी मोडारूय आमकां दिसती पडटा. ज्याक कोणाच्या हातान पदवी आसा आनी कोण समाजान एक बरो वावर करूंक सोदता रोखडो ताचेर स्कॅनर येता हो समाजीक वावर कित्याक करता. आनी भोव करून आयचें प्रशासन जें आसा आयचो सरकार आसा सगळी तयारी फकत इलेसांवांची दिसता. आयज कितें कोत्ता एलिसांवांक वोट पडपाक जाय, आयज कितें कोत्ता एलिसांवांक वोट दिवपाक जाय सगल्यांनी. तसलोच वावर आनीक कोण कोत्ता जाल्यार तो एलिसांवांक बसपाक सोदता काय, हो सोशल वर्क कोत्ता तो एलिसांवांक बसपाक कोत्ता काय, हो प्रश्न रोखडोच तांकां येयल्या उपरांत जो कोण तो वावर करूंक सोदता ताच्या वावराचें पाड घालेंच. आनी भोव करून जरी तर तो आपले पाटयेंतलो न्हू जाल्यार आनिकूय पाड. भाव भयणीनो, ही ओनीत जी सुरू जाता हे ओनिती आड झुजूंक आनी नीत मेळोवपाक, ओ शांती जंय जाता, उत्सांबडाय जाता, थंय शांती करपाक आमकां वेंचून काडलेली आसा. आनी भाग्य आमकां जेजू सांगता तेन्ना किरीत भाशेन सांगता, जो कोण निती पासत वावुरता, निती पासत दुमाळो सोंसता ती देवाची भुरगीं. जो कोण शांती करता तो देवाचो पूत. तर आमी देवाची भुरगीं जावपाक आमकां आयच्या पयल्या वाचपान जुवांवूय सांगता आमी देवाची भुरगीं जाता जेन्ना आमी हे पातकान वो मरण हाडटल्या पातकान पडलेल्या मनशां पासत मागता तेन्ना. आनीक मातशें मागण्यावून मुखार वचपाक जरूय तर आमच्यान कसलें एक्शन करूंक जाता. म्हणजे त्या मनशाक जरी तर आमच्यान नीट करपाक जाता, ताका करेक्ट करपाक जाता जाल्यार हें निती वाटेन आनीक एक आमचें पावल. आनीक कोण ओ शांती कोत्ता, उत्सांबडाय करूंक सोदता तेन्ना आमी ओगी रावता. वो जावं म्हजो शेजारी वो म्हजोच घरचो म्हजेर आड वेता, उत्सांबडाय करता, ओनीत आनीक ओ शांती करता तेन्ना थोडोसो वेळ हांव ओगी रावता तेन्ना तूं शांतीचो दूत जाता. तर एक वाटेन मागणी जाल्यार दुसरे वाटेन जें कितें आमी करता तें प्रेयर एंड एक्शन दोनूय गरजेची. आनी ही दोनूय करून जरी तर आमच्यान ही शांती आनी नीत आमचे भोंवतणी हाडूंक जाता जाल्यार आमी देवाचीं भुरगीं. तर भाव भयणीनो, आमी ज्या परिस्थितीन आसा थंय आयज जेन्ना आमी म्हणटा आमचे भोंवतणी चड ओनीत आसा, आमचे भोंवतणी चड अशांती आनी उत्सांबडाय आसा जाल्यार आमकां जबाबदारी चड. उत्सवीक वर्सान आमी आसा आनी उत्सवीक वर्सान आमकां सांगलां आमी बरवशाचीं यात्रेकारां, वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप. म्हणटच जरूय ओनीत चड आसा, ओ शांती चड आसा, आमी मन सोडूंक जायना. आनीक कांय जायना आनी कांय जावचें ना हें म्हणूंक जायना. जायतीं जाणां आमी म्हणपाक लागलेलीं आसात की आनीक आमकां होप ना, गोंयां होप ना, काबार गोंय काबार, ओनीत आनीक बंद जावची ना, तें आमकां कितेंच करूंक दिवचें ना हें म्हणप चुकीचें. कित्याक तें मरण हाडटा, हें मरणादीक. तर हें मरणादीक पातक जें आसा तें सोडून ओय हांव शांती हाडटलों, ओय हांव नीत करतलों, ओय नीत आनी शांती हाडूंक एक ल्हानशें हातयार हांव जातलों. हें जरी तर आमी जण एकल्यान म्हणलें जाल्यार दुबाव वेरेत जुजे वाजा भाशेन आमी शांतीची मनशां जावपाक शकता, नीत हाडपाची मनशां जावपाक शकता. जुजे वाज आपल्या जिवितान आनी आपल्या म्हणयारपणान शांतीन आनी नितीन वावुरला. नीत शांती हाडपाक भोव करून धर्मीक मनीस जे आसात तेच झगडटाले, तांचे मदें शांती हाडपाक तो वावुरला. आनीक आपणाक जी पदवी दिताले बिस्प जावपाक ताका वेंचून काडलेलो. आनी बिस्प जावपाक ताका वेंचून काडलेलो तेन्ना दोन भाग आसलेले पवित्र सभेचे. एक आसलेलो पाद्रुवादा म्हणलेलो आनी एक प्रोपगांडा फिदे. प्रोपगांडा फिदे म्हणटा तो पाप सायबा वाटेन तावन, पाप सायबाचो प्रोपगांडा फिदे म्हण एक आसा. जाल्यार पुर्तुगेज सरकार आसलो ताचो पाद्रुवादो म्हण आसलो. आनी दोगूय जाण आपलें ज्युरिस्डिक्शन हें सांगून जुजे वाजाक मुखार काडटात बिस्प जावपाक. आनी आमी जुजे वाजाचें चित्र पळयलां जाल्यार ताचे कुशीक एके वाटेन एक कोंकें आसा, दुसरे वाटेन एक तोपी आसा. ती तोपी आसा ती कोणाची? बिस्पाची, म्हणल्यार पदवी. तर धर्मीक पदवी ताका दिल्ली पूण ताणें तकलेर घालूंक ना आनी तें कोंकेय हातीन धरूंक ना. म्हणल्यार बिस्प जावपाक वेंचून काडलेलो, पदवी दिल्ली धर्माची, तरी पूण ताणें तें नाकारलें. कित्याक? हे दोगूय जाण झगडटाले कोणाचें ज्युरिस्डिक्शन. आनी त्या उपरांत हें नाकारल्या उपरांत दोगांयकूय बाराबर हाडपाक, तांचे मदें शांती करपाक रिलिजियस दोन
भाग आसात तांकां एक करपाक जुजेवाज वावुरलो. भाव भयणीनो, आमकांय जायते पावटी असले सॅक्रिफायस करूंक पडटले, जायते पावटी आमकां थोड्यो वस्तू नाकारूंक पडटल्यो आनीक आमी शांतीचे दूत जावचे पडटले. हें जावपाक आमकां भाग मेळटा तेन्ना खुशाल जावया, नितीचे दूत जावया, शांतीचे दूत जावया. सगळीं उबी रावया. थोडीशी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजे मोदें तोंटे उप्रासतात तेन्ना तांकां समजून घेवन नितीन आनी शांतीन तांचे तांय वागूंक बोरवाशाचो रस्तो तांकां दाखोवंक देवाची जाणवाय तांकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. दर एका देशाच्या नागरिकान आनी बोव करून जेजूच्या पाटलावदारांनी देवाच्या निसर्गाची काळजी घेवंक आपल्या हातांत आसलोले उपाय घेवन जबाबदारेन सृश्टीचो सांबाळ करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयज आमी केरीत भाशेन मागतांव दियोसिजेच्या समाजीक निती आनी शांतीच्या कारिज्मातीक नवसरणेच्या आनी पर्यावरण शास्त्र वावरा खातीर ह्या वावराक लागू जातेल्या केंद्रांनी वावुरतेल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर शुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सुर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. नितीन शांतीन चलूंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गायन घेवया C10 पेज नंबर 32. C10. आपल्या काळजाचो वेव्हापूर जेजू तुझें काळीज मागता. आयच्या दिसाक आखेची न्हय देवाक खुशी करीस लेगून मोगान बेगोन जिवीत जोडूंक जेजू तुझें काळीज मागता. जेजू मागता खुशेन दिता सगळेंच मोजें बापाक भोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र विचाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवून देवा फावो तो मान आमी दी सोकर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणीचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो
ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांव वैभवान. उत्सर्गीक तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां जय, उत्सर्गीक तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गुट परगोठुया. तुझ्या करसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सगळी सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मरण हाडटा तसलें पातक आनी मरण हाडना तसलें पातक. मॉर्टल सीन आनी विनियल सीन. मरण हाडटा तसलें पातक काडून उडोवपाक आमकां कुमसाराचो सयेग आसा. कुमसाराच्या साक्रामेंतान आमचें मरण हाडटा तसलें पातक मॉर्टल सीन बोगसता आनी आमचो संबंद देवा कडेन परतून एक जाता. देखून जितले फावटी आमकां दिसता आमी चुकल्या, मरण हाडटा तसलें पातक आमचे लागीं घडटा म्हणल्यार देवाचो संबंद तुटला, वस कुमसार जा. हीच कृपा आमकां फावो कर म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. T28. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. मोज्या जेवणाक येयात, भाव भयण खोशी बसत, मोज्या कुडी रोगतान कुशीता सायात. मोज्या जेवणाक येयात, भाव भयण खोशी बसत, मोज्या कुडी रोगतान कुशीता सायात. जेजू जिवीत तुजें जावंदी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावंदी जिवीत आमचें.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे परजेक तरेतरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटाय आनी चलयताय. तुजे कोनवाडायेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां ओकोत मेळूं दी. हे परी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्यांचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचोशी कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सांजेवाजाची नोवेना चालू आसात आनी सांकवाडे पयलें मीस जाता 6 वाजता, दुसरें मीस जाता 7:30 आनीक 9:15 जें मीस जाता तें रोमारीचें मीस. फाल्यां आयतार आनी आयतारा दीस आमचे मोर्मुगांव डिनरीचें मीस 9:15 वाजता. फाल्यां तुमच्यान जाता ते भाशेन तुमी सांकवाडे 9:15च्या मिसाक हाजीर जावचें. आमची मोर्मुगांव डिनरी सगळे डिनरीची आमी ह्या मिसान वांटो घेतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. निसर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्यान आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोकोनासतना वपूं तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रोचणेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसाराक सोडवंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया U35 पेज नंबर 249. U35. मिळून जाल्यो आमच्या बाबा विनोदांक तुजी वचोन पावय. साक्षी दिवंक जेजू पावात पोसूंक ओरबेन बोल आमकां सांगय. सुसेव आसा आमच्या बाबा तुजे पासून अर्गा महिमा. बाबा जेजू पवित्र आत्म्यान अर्गा महिमा. सासना सासना सुसेव आसा आमच्या बाबा तुजे पासून अर्गा महिमा. Jesu